दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी। परत्यान जेजू देवळान शिकोवन आसतना तो अशें सवाल घाली लागलो, क्रिस्त दाविदाचो पूत म्हणून शास्त्री म्हणटात ते कशें? दाविदानच पवित्रात्म्याच्या प्रेरणाकाल म्हळां, अशें म्हळें सर्वेस्परान म्हज्या सोम्याक, बोस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कर्ण तुज्या वैरीक, तुज्या पांयांतळा हांवें घालीसर। अशें दाविदस ताका सोमी म्हणून उलो करता जाल्यार तो ताचो पूत जावचो कसो? लोकांचो तो व्हड जमो जेजू कुशेन आयकून बसलो। फाटल्या साबार दिसांचे सुवार्थेंत जळकोनची एक संगत सत। जेजूनच म्हणलें आसा, तुमी सत जाणां जातेल्यात आनी सतच तुमकां सुटका दितलें। आयचे सुवार्थेंत सताची सकत आमकां दिसता। लोकांचो व्हड जमो जेजू कुशेन आयकोन आसलो। जेजू लोकांक आपणाची वळख करून दिवन आसचें घडीत हें, आनी लोक ताचे शिकवणेंतय आकर्शीत जाल्लो। हें घडीत नियाळतना संतोश आमकां भोगता। जेजू सांगाता बसोन ताचें उतार आनी ताची शिकोवन आयकोवचें भाग त्या लोकांक फावो जाल्लें। आज म्हाकाय हें फावो जालां। आज पवित्र पुस्तकाद्वारे सोमी म्हजे लागीं उलयता। सताक हांव कुशेन कल्तिमान घालतां। सत म्हज्या जिवितान संतोश हाडटा। सोम्याक आमचे लागीं उलोवंक सोडया, तो सत म्हाका उगडापें करतलो।